Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Örgan Jesu. Hoglab Jesu. Mahima Jesu. Stuti Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Yeswe vandane. Yeswe aradhane. Yeswe mahime. Yeswe stuti. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोमगशा भावबहिणींनो, प्राजित काळाच्या या मंगळारा दीस आज तुम्ही या पवित्र थळाक पुणशेताक बघेन जुआंव पॉल दुसऱ्यान मेट दवरल्या थळाक तुम्ही ओडा भक्तीन आयल्यात. येदोळसो सोमयाचो पाशांव नियाळ करून आमच्या पदकांचे बक्षणे आमी मागोवन पाशावंतावन जोडची कृपा आमी जोडला. आतां आमी आराधनाक वेतांव. जेजूक पवित्र येवकरिस्तांत आमी मेळोवंक येतांव. आमच्या मदें खंयचेच अपेक्षा नातलो मनीस कोणी आसा गी. एक्सपेक्टेशन म्हणटात, अपेक्षा. कोणी मनीस अपेक्षा नातलो आसा गी. आमी कोणायक एक दिता आसतना आमकां एक अपेक्षा आसा, ताणें आमकां पाटी दी जाय. आवय बापायक एक अपेक्षा आसा, आमच्या भुरग्यांनी बरें करून शिक जाय, बरीं भुरगीं जाय. खंयचेय एक कार्य जावं दी, वस्त जावं दी, दितना घेतना आमकां एक अपेक्षा आसा. अपेक्षा नातलो मनीस कोणी आमच्या मदें आसा गी ना. आज तुमी हांगासर येता आसतना कितें मतीन दवरून आयल्यात? बेश्टे आयल्यात गी? कांय नाका. येवन अशें म्हण आयल्यात गी ना. हर एकल्या की तुमच्या मतीन ती एक अपेक्षा आसा. हांवें मागलें मेळत जाय, म्हजी पिडा गूण जाय जाय, कुटुंबान समाधान मेळत जाय, जायते तरेची अपेक्षा दवरून आमी आयल्या. पूण मग अशें भाव भयणो, देवाच्या घरा येता आसतना आमी कशें येवंक जाय? अमेरिकेचो प्रेसिडेंट जॉर्ज एफ केनेडी ताच्या अध्यक्षीय भाशणांत तो म्हणटा, आस्क नॉट वॉट द कंट्री कॅन डू फॉर यू. तुज्या देशान तुका कितें करीजे म्हूण तूं विचारी नाका. बगार आस्क वॉट यू कॅन गीव टू युअर कंट्री फर्स्ट. पयल्यान तुज्या देशान तुका कितें दिजें म्हूण आशेवचें गे चड. तुज्या देशाक तूं कितें दिताय म्हूण पयलें सांग. आज आमी देव मंदिराक येता आसतना आमची अपेक्षा आमी बदली जाय. आमकां जायतो फळ मेळटा मागण्यांत. जर आमी येता आसतना आज बरें आराधन, आज बरें म्युजीक मेळचें, बरें कंतार म्हणचें, बरो शर्मा आयकचें म्हूण तुमी आयलो जाल्यार तुमची अपेक्षा ती सारकी न्ही. आज ह्या तळाक आमी येता आसतना हांगा तावन आमकां कितें मेळटा म्हणचें गी पयलें हांवें आज ह्या तळाक कितें दिवी येता. देवाच्या ह्या पवित्र तळा तावन म्हाका कितें मेळटा म्हूण आशेवचें गी चड आज हांव देवाक कितें दिवंक येता तें पयलें. जो आमच्या शुभवर्तेंत 6 अध्यायांत जेजून 5,000 जाणांक उंड्या मसलेन गदोस केल्ले आनी तो लोक दुसरे दीस जेजूक सोदून वयता. सारवळच्या पयले दाडीक सोदून वयता आनी म्हणटा, सोम्या तूं खंय आसलोय? तुका आमी सोदून आयल्या. जाल्यार जेजू म्हणटा, तुमी म्हाका सोदल्ले कोणा देखले देखून न्ही, बागार धादोशी उंडे केले देखून तुमी म्हाका सोदून आयल्यात. नासतल्या कणा खातीर वावुरचें न्ही, वावुरा तुमी ससणीक जिणयेक बळटा तसल्या कणा खातीर. हें काण तुमकां मनशा पोत दिवंक शकता. आनी त्या दाळा ते विचारतात, आमी कितें करी जाय? देवान धाडल्याक सत्मानी जाय हीच वर्ती करणी तुमी करी येता आसलें. देखून आज मुखाचे भाव भयणो, आमची अपेक्षा आमी बदलिया. म्हाका तें मेळत जाय, हें मेळत जाय म्हणचे बदलाक हांवें आज सोम्याक कितें दिवी येता.
सोम्या मुखार हांवें म्हाका कितें उक्तें करूं येता. दिंबे घालया. एक घडी भर मावून रावा. तुमी आज कितें मागोवंक आयल्यात, कितें अपेक्षा दवरून आयल्यात, कितें आशेवन आयल्यात, सगळे पडी विसरून सोडा. आतां तुमी सोम्याकच आशेया. म्हाका आज सोम्याक मेळा जाय, सोम्याक पळय जाय. म्हाका आज सोम्याक म्हाकाच दी जाय. सोम्या लागीं हांवें उलय जाय, सोम्याक हांवें आयक जाय, हांवें आज आराधन करी जाय. ते मोतींत पयलें दवरून आमी दिंबयेर पडया. हो वेळ आतां सक्रामेंतांतलो जेजू आमचे मुखार येता आसतना आमची काळजाची अपेक्षा त्रयेक देवाक, म्हज्या देवा, म्हज्या सैबा, हांव सरपडटां, आराधन करतां, म्हाकाच ज्या पांयां तळा समर्पण करतां. पयले आमकांच सोम्याच्या पांयां तळा आमी समर्पण करून आमकांच दिवया. आनी सोमी आमी अपेक्षेंतली देणी आमकां दितलो. आमची अपेक्षा मोतीन दवरून आमी जर तर मागता जाल्यार भोवशा ते आमकां मेळचें ना. एक व्यक्ती मागता, गिव मी एवरीथींग टू एन्जॉय माय लायफ. ताका देव म्हणटा, आय हॅव गिवन यू लायफ टू एन्जॉय एवरीथींग. म्हाका ह्या संवसारांत सगळ अनुभव करूंक, संतोश पावोवंक म्हाका कृपा दी. देव म्हणटा, तुका हांवें एक जिवीत दिलां, सगळें संवसारांतलें तुवें अनुभव करचे खातीर. तें जिवीत आमी देवाक समर्पण करून ह्या वेळा आराधन करून त्रेक देवा गावया. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. मोगांक तुवें संवसार रचलोय, सुंदर तो केलोय. मनशाक तुज्या सारक्या सकन ताचे अधीन दिलोय. मोगांक तुवें संवसार रचलोय, सुंदर तो केलोय. मनशाक तुज्या सारक्या सकन ताचे अधीन दिलोय. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. मुनिसावन संवसाराक आयलोय, काळोख धांवडायलोय. कुर्सार मोरून सोडवण करून आमकां जीव दिलोय. मुनिसावन संवसाराक आयलोय, काळोख धांवडायलोय. कुर्सार मोरून सोडवण करून आमकां जीव दिलोय. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका
हे पवित्र आत्म्या, हे पराक्लिता देवाच्या आत्म्या, कृपेच्या आत्म्या, जाणवेच्या आत्म्या, ह्या वेळार आमची मौत उजवाडय, आमचे आत्मेचे डोळे सक्रामेंत मुखार उक्तें कर, आमची अपेक्षा आनी संवसाराची बगार सुम्याकच पळोवन तशें मुखार ओ वेळ करसूंक आमचें जिवीत समर्पूंक आमकां कृपा दी. हे पवित्र आत्म्या, तुका आराधन करता हांव, नमस्कार करता हांव. आज हे घडये देवणये हे स तुज्या भुरग्यांचेर ओ वेळ पवित्र कर. हर एक घडी आमी सुम्याचो मोग साकोन पळोवंक, हर एक घडी ताची कृपा बगोवंक, हर एक घडी आमच्या मोतीक समाधान संतोष पळोवन येवंक. हे पवित्र आत्म्या आमचे देवणये तुका आराधन, नमस्कार आनी होगलाप, महिमा आनी स्तुती. पराक्लिता पवित्रज्ञा पराक्लिता कृपेदातारा, कृपेचो पावस आमचे शेवणां नितळ आमकां कर. पवित्रज्ञा पराक्लिता कृपेदातारा, आमचे हात उबार मागया. पवित्र आत्म्या पावस आमचे शेवणां नितळ कर आमकां, नितळ कर आमकां, पवित्र कर आमकां. आराधन तुका सगळं आमी आराधन करया. पण त्रेक देवा आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या एक देवा. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका ख्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या एक देवा. एक घडी बरो मौन रावया. तुमचे हात दोन तुमची तकली बघून सक्रामेंता मुखार एक नमस्कार करा. त्रेक देवाक तुमकांच दिया. देवातावन कांयच आशे नाकात, बागार देवान आशेवचे देवाक दिया. देव आशेता आमचो मोग, आमचें काळीज, आमचो भावार्थ, आमचें बरेंपण, आमची मागणी देव आशेता. सगळे आमचे जिवीत देवा मुखार उक्तें दवरून एक घडीभर त्रेक देवाक मौनपणी आराधन करया. Praise the Lord. Hallelujah. Organ Jesu, Hoglab Jesu, Mahima Jesu, Stuti Jesu, Aradan Jesu. Boshyam. थोड्या वर्सां पयलें एका कुटुंबाक एका हळ्ळेंत भेट दिल्ल्या वेळार थंयसर आसली दोग उत्तर प्रदेशाची प्रायवंतां. जायतो जागो, गादे, थोट आनी भोव मलगड्यांचें बरें सोबीत घर. वेता आसतनाच थंयसर तो प्रकृतीचो एक सोबाय, ते चिलेपेले सुकण्यांचे आवाज, एका कुशीक रुकार मांकड, हे सक्कड पळयता आसतना भोव खुशी जाताली. थंयसर गेल्ल्या वेळार एक ल्हानसो भुरगो आसलो, 6-7 वर्सांचो भुरगो. आनी त्या घरा गेल्ल्या वेळार हांवें विचारलो, कोण असो पोत वो? हो म्हजो नातू. आवय बापाय हांगा नात फादर, ती शहरांत आसात. आनी त्या भुरग्याची एक खाणी, ल्हान भुरग्याक आजी आनी आबा लागीं ते सोडून गेल्ली. 4 वर्सांचे भुरगो आसतना आवय बापाय बैतावन पाटी आयली आनी बरें एक व्हडलें घर बांदून, बरें रावळेर बांदून त्या घराक गेली. आनी ह्या भुरग्याक त्या घरा आपूण व्हरून गेली. टीव्ही कितें जाय घरांत त्या वेळार पुरो आसलें, पूण ह्या भुरग्याक त्या घरांत रावूंक नाका आसलें. पयले दिसच
आब आनी व्हडली माय घर सोडतना ह्या भुरग्यान रडोवंक सुरू केल्लें. लगी 3 म्हयने निरंतर भुरग्याचें एकच रडणें, हांव आबागर पाटी वेता. खंयचेय दिल्यार त्या भुरग्याक नाका. आनी भुरगे मानसीक जावन राती न्हिदर उठचे, बोब घालचे, जेवंचे ना, तें कितें जावंक सुरू जालें. निमाणें आवय बापायन डॉक्टराचो शिवेलें आनी डॉक्टरांनी म्हळें ह्या भुरग्याक खंयचेच वखद करूंक जायना. आतां हे भुरगे आनी इल्ल्या वेळांनी आनी कितेंय जावंक साध्य आसा. त्या भुरग्याची एकच एक आशा, हांवें आबाच्या घरा पाटी वचोसय. तुवें ताका भांगार रुपें खंय दिल्यारय ह्या भुरग्याचें मन परिवर्तन करूंक जायना. त्या भुरग्याक पाटी आबा घरान सोडलें. 3 म्हयन्यान तें भुरगें परत बरें जालें. केवल त्या घरचो मोग, त्या घरचो सांगात, तो परिसर. पळया मुगाचे भाव भयणो, कशें आमची भुरगीं थोड्या संगतीक लागून रावतात. कीर्तन 84. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा, कितले मोगापा तुजे निवास स्थान. सर्वेस्पराचे अंगणा पळोवंक म्हजो आत्मो आत्मेगान लसता. म्हजे काळीज आनी कूड जिव्या देवाक उल्लसान गायता. निरंतर स्तुती करून तुज्या घरांत रावता ती बागी. तुज्या अंगणांत काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसा प्रास चड बरो. हे जावन आसा कीर्तन घराची एक बोगणा. कीर्तन 77 आनी एक बोगणा. सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता, तेंच हांव आत्रेकता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक, सर्वेस्पराची सबाय पळोवंक आनी ताचें मंदीर नियाळूंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गान जेसो, होगळाब जेसो, महिमा जेसो. म्हाका भाव भयणो, एका त्या भुरग्याची एकच बोगणा आसली. हांवें म्हज्या आबा घर रावचें, आबा सांगाता जियेचें, तो मोग म्हाका पाटी मेळचें. ताका खंयचेच उरले संवसाराची खंयची ग्रेस्त टीव्ही जावं दी, त्या भुरग्याक कांयच न्ही जालें. कित्याक म्हळ्यार त्या भुरग्याच्या काळजांत रोंबुल्लो तो मोग आनी आशा. हांगासर तो कीर्तन घराच्या काळजांत रोंबुल्लो मोग. तुज्या घराक हांव आत्रेकता, तुज्या घरांत रावूंक हांव आत्रेकता, जी सोबाय नियाळूंक हांव आत्रेकता, तुज्या मंदिरांत म्हजी जिणी नियाळूंक हांव आत्रेकता. तो अत्रेक जावन आसा सगळो देवूस. आमच्या घरा आसली थोडी व्हडी माजरां पेटे, कांय उपाद करता जाल्यार आमी कितें करता, तांकां गोडीन बांदून किवन सोडून येता पळय मू. पूण तुमी कितलेंय पयस सोडा, ती मनजत पाटी येता. आमी एका पिरगेच्यान आसले एका पेट्याक शेजारी वचून सगळ्यांचे कोंबे जर नडचे देखून ताका आमी बांदून पयस व्हरून सोडलें. 3 म्हयन्या उपरांत तो पाटी आयलो पेटो. ताका सोडल्या जाग्यार मासाच्या मार्केटी कडेन सोडलें, पूण तें कुंकडां खावंक रावूं ना तो. थंय ताका कोंबी नाका आसली, पूण ताका त्या घरा पाटी येवंक जाय जे आसलें. 3 म्हयन्या उपरांत कसो तो पेटो फाटी आयला देवूच जाणा. जायते फावटी आमी असले अनुभव आसा, आमकां सोडली म्हण जात फाटी येता. पूण म्हाका भाव भयणो, आमी जर तर आमकां सोडलो जाल्यार खंय मेळटा तें खावन आमी रावता. पूण आज आमी देव मंदिराक येता आसतना म्हाका भाव भयणो, आमचे काळजांत असली एक बोगणां आसा जाय. आराधन मागणें म्हळ्यार कितें, देवाचें उतर आयकून 4 कांतरां म्हणलीं, वा खुशी जाली, फाटी गेले हांव, उपरांत कांय ना. परत 4 दांत काल शिकयलें तें आमकां उडास ना. तसो अनुभव आमकां तो लांब बळवना. कित्याक म्हळ्यार आमी तो अनुभव करूंक ना. पळय त्या भुरग्याक 4 वर्सां त्या आज्जेचे सांगता, आबा सांगता मेळिल्लो मोग तो ताच्या काळजांतलो काडूंक कोणाय बरी जावंक ना. तसलो एक मोग आमी जर ह्या घरांत 1 घंटो 30 मिनटां 2 घंटे आमी अनुभव करता जाल्यार तो आमचो मदलो संबंध एक जाता. 2 मेणाचें कुडकें जर तर आमी तें मोडन तें उण करन आमी तें एकान घालता, ते 2 एक जाता. तसलो अनुभव म्हजे आनी क्रिस्ततेन तो जावंक जाय. तसलो अनुभव त्या पर्वतार पेद्रून जोडिल्लो. सोमया आमी हांगास रावया, 3 तांबू मारया. कित्याक म्हळ्यार हें बारी बरो जागो, हांगास आमी परमनंट वस्ती करया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
अर्गां जेसो होगळाप जेसो महिमा जेसो मोगाच्या भाव भयणो तुमी खंयच्याय गरजेक वसा खंयच्याय कोपेलाक वसा असले अपेक्षा दवरून आमी देवा लागीं येवया आमचे तकलेर जायतें वोवन आमी ते आमकां परिहार करचे म्हणून आयिल्ल्या वेळार आमकां ते देवाक भेटचो अनुभव करचो तो अवकाश सुकता देखून आमचे पयलें अपेक्षा सुमयाक अनुभव करचे एक घडी बरो मौन बसा त्या भुरग्याचे घडीत एक घडी नियाळ करा ते भुरगें मानसीक जाल्लें आबाच्या आज्जेच्या मोगाक त्या मालगड्याच्या घराक त्या घरच्या परिसराक त्या सुकण्याचे मधुर थाळ्याक ते सोबीत फुलांक फळांक तो परिसर त्या भुरग्याक संसार सर्ग जावन आसलो मग अशें भाव भयण तसली एक अत्रेक आमी सुमया थंय दवरून आयल्या जाल्यार तसली एक आशा आमी सक्रामेंता थंय दवरून आयलो जाल्यार आमी सुमयाक आमच्या काळजांत संपूर्ण आशेता देखून देवाच्या घरी येवचें म्हळ्यार आमकां तो संतोश भोगूंक जाय सर्वेस्पराच्या घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक हांवें पळोवंक जाय एकच म्हजी आशा सुमया तुका हांव दोळ्यांनी पळयना मगदलेच्या मोरयेक तुका दोळ्यांक दिश्ट पडलोय तें हांव आशेना आज तुजो मोग अनुभव करूंक तुजी प्रसन्नता भोगूंक आनी हो वेळ म्हज्या जिणेंत तुजो सांगात जोडूंक हांव आशेता तुका पळोवंक जाय म्हज्या देवा म्हज्या जिवाच्या जिवा म्हज्या काळजाच्या राया म्हज्या सुडवंडरा ह्या घडये ती कृपा म्हाका तूं दी मौन रावन आमी भजन गायता आसतना हर एकलोय आमी तो अनुभव जोडया ह्या पवित्र तळाचो तो परमळ पवित्रपणाचो परमळ आमच्या काळजांत वळोवन येवं ह्या वातावरणांत आसची दैवी कृपा आमचे भितर वळोवन येवं सक्रामेंतान वळटा जायती ती कृपा देणी जेजूच्या जिवंतपणाची देणी आमच्या काळजांत वळोवन येवं आनी म्हज्या देवाक हांव भेटलो पळयलें अनुभव केलो हांवें ताका आपडलें तो म्हजे लागीं उलयलो हांव ताचे लागीं उलयलो जेजू म्हाका मेळ्ळो तसलो अनुभव आमी जोडूंक हें भजन गावन सुमयाक आमी आराधन करया घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एकशीक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजूरायाक मेळूंक जाय एकशीक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजूरायाक मेळूंक जाय सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एकशीक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजूरायाक मेळूंक जाय एकशीक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजूरायाक मेळूंक जाय सर्वेस्पराचे घरी रावूंक सर्वेस्पराचे घरी अगे सगळे ना सर्वेस्पराचे घरी रावूंक ना सर्वेस्पराचे घरी अगे सगळे ना सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एकशीक आशा
ताका पडलें जाय जेजुराया मेळूंक जाय सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एकशे आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजुराया मेळूंक जाय तुमची आशा सर्वेस्परा मुखार चड करा तुमची दिश्ट सुमयेचेर कंसया ह्या घरांत वळटा ती दैवीक कृपा तुमकां आपडूं मोसोर राग पिडा खंयचेच ह्या घरांत ना देवाची प्रसन्नता आमचे भितर भरून येता ती प्रसन्नता अनुभव करूंक आमी आमकांच समर्पण करून हें भजन गावया सर्वेस्पराचे घरी पिडा शिडाना सर्वेस्पराचे घरी कंठ दुख ना सर्वेस्पराचे घरी पिडा शिडाना सर्वेस्पराचे घरी कंठ दुख ना सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एकशे आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजुरायाक मेळूंक जाय ह्या घरी देवाच्या घरी पवित्र सक्रामेंतान वळटा ती दैवीक पुनर्जीवनपणाची कृपा सुमी म्हणटा शांती तुमचे सवे आसूं पुनर्जीवनपणाचो पयलो संदेश आपोस्तलांक शांती तुमचे सवे आसूं समाधान तुमचे सवे आसूं ती शांत समाधान ह्या पवित्र सक्रामेंतांत वाळून येता ती दैवीक कृपा दैवीक वारें आमचे थंय वाळून येवं आमी आमचे अंतस्करण उक्तीन दवरून मागया सर्वेस्पराचे घरी संतोष आसतलो सर्वेस्पराचे घरी मोग आसतलो सर्वेस्पराचे घरी संतोष आसतलो सर्वेस्पराचे घरी मोग आसतलो सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एकशे आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजुरायाक मेळूंक जाय तुमची काळजां सुमयते एकवटून उक्ती दवरा संपूर्ण तुमकां सुमया मुखार उक्तें दवरा तुमच्या काळजांत हांव सुमयाक पळया तुमकां तो आशिर्वाद दिता तुमकां तो पळयता तुमकां तो आपडता ती दैवीक स्पर्श ह्या घडये तुमकां जावं तो एकवट सुमयते आमकां जावं सर्वेस्पराचे घरी एकवट आसतलो सर्वेस्पराचे घरी आनंद आसतलो सर्वेस्पराचे घरी एकवट रावतलो सर्वेस्पराचे घरी आनंद आसतलो सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एकशे आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजुरायाक मेळूंक जाय सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एकशे आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजुरायाक मेळूंक जाय सर्वे
येस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या सेवाक पळोवंक जाय एकशी आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेसुरायाक मेळूंक जाय Praise the Lord. Hallelujah. Argan Jesu. Hoglab Jesu. Mahima Jesu. Yeka misam gawant. एक मौन जाल्लें त्या मौनाक वचोंक आपल्या आवयचें मौन जाल्लें त्या दुवेक मस्त पयस आसली वाट पयल्यांच्या वेळार मौन पुरा मोर्चरीन दवरनासलें त्या दीस मौन काडटले वा दुसरे दीस काडटले देखून ती भोव कश्टान 8 मैलां चलोवन मौनाक वेता तें तावन बस धरून तिणें लागीं 50 मैलां वाट वचचें वेता वेतना अर्दे वाटेर बस पाड जाता तिका एकच एक आशा आहलें तिच्या आवयक तिणें पळयचें म्हूण बस पाड जालें दुसरे बस येतना आनी कितलोगी वेळ जाता एक पाटी बसाचे या कुशीक आमच्या बसार ती असले एका टॅक्सीक विचारता म्हाका तूं व्हरून पावयशी गे म्हज्या आवयच्या मरणाक तितले कितले पयशे आसूं पुरो बसाचे पयशे मात्र आसले तो ड्रायव्हर म्हणटा ना म्हाका पयशे दिल्यार मात्र हांवें व्हरचें दोग तेका टॅक्सी कडेन विचारता ते म्हणटात जायना तुज्या ह्या चिल्लर पयशांत तितले पयशे आमकां वचोंक जायना ते वचून पयशे मेळना जाल्यार देखून आपणाची कार्यावणी करता त्या टॅक्सीच्या ड्रायव्हराक दिवन म्हणटा म्हज्या आवयच्या मरणाक म्हाका पावय एक गडीभर तिचे तोंडार म्हाका दिश्ट घालूंक जाय आनी तो ड्रायव्हर कार्यावणी काणयता आपणाक कितें मेळ्ळें म्हण चिंता मरणाक वेता निमाणे घडये पोंडा कडेन पावतना तें मोर्न देंवोवच्या पयलें ती पावता धांवोन वेता आवयच्या त्या पेटेचेर पडोवन इतली रडता आनी त्या दाळा तो ड्रायव्हर चिंता एक कडेन बरो हांव वचून पळयता इतले आवयचे मुखामळ पळोवंक आशिल्ली नेंगी देखून तो वचून पळयता ते आवयचे तोंडार एकच एक कांयच सोबाय नासतलें सगळें तोंड ते उज्यांत उलपल्लें काळें काळें तोंड दोळे मात दिसतले पूण त्या मरणाच्या पोल्याचेर पोलें दवरून ती रडतली मम्मी मम्मी म्हाका सोडून गेली म्हूण सांगून सगळें मौन जाल्ल्या उपरांत हो ड्रायव्हर वचोंक ना ड्रायव्हर रावलो आनी ताका आपयलें तिका आनी ते कार्यापण तिका पाटी दिलें आनी ती म्हणाली ना तुवें म्हाका म्हज्या आवयच्या मरणाक पावयलाय तुका जाय जाल्यार आनी एक मुदी हांव दिता म्हजी तें म्हाका आवयन दिल्लें कार्यापणी तुका दिता म्हणाली तेन्ना तो ड्रायव्हर म्हणलो की तुवें म्हजे दोळे उक्ते गेले म्हज्या घरा म्हजी प्रायवंत आवय आसा सकाळीं उठल्यार खंय गेलो रे पुता पाटी आयलो गी जेवलो गी पियेला गी म्हणून म्हाका किरकिरी करतली देखून हांवें तिका एका कोणशाक कोडक्यांत घालून दवरला हांव मुखार येता तिणें म्हाका मेळोंक नजो म्हूण बायलेक सांगलां हांवें फाटल्या थोड्या वर्सांनी हांवें आवयचें मुखामळ पळोवंक ना कित्याक म्हळ्यार म्हाका किरकिरी जातालें हर एक तिणें उलयता आसतना म्हाका कितेंगी म्हजें बीपी सडटली तिका मारूंक हांव गेल्लो आज तुवें म्हजें दोळें उक्तें केलें म्हज्या आवयच्या मुखामळ पळोवंक जर तूं येसले मुखामळ पळोवंक इतलें मोलादीक तुजें गळ्यांतलें कार्यपण तूं खाण म्हाका दिताय जाल्यार तुज्या आवयचो कितलो मोग तुका आसा म्हूण म्हाका कळीत जालें हांव पाश्चात्ताप पावता म्हज्या आवयचें मुखामळ पळोवंक हांव लजेल्ल्या पासून तिका तिरस्कार केल्ल्या पासून आनी तो ड्रायव्हर जिणेंत परिवर्तन जावन गेलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गां जेसो होगळाब जेसो महिमा जेसो
कीर्तन 20:7-9 तुझे मुखामोळ म्हजे मुखले लिपय नाका रागान तुझ्या सक्राक पयस करी नाका तूंच म्हजो आधार म्हाका सांडी नाका म्हाका सोडी नाका आवय बापूय म्हाका सांडीत जाल्यार सवेस्पोर म्हाका वेंगेंत घेतलो भोव अपोरबायची बोगणां कीर्तनगाराची म्हाका तुज्या मुखामोळा तावनो लिपय नाका तुजे मुखामोळ पळोवंक म्हाका दी कित्याक म्हळ्यार आपणांत असले उणेपण तो पळयता मोगाचे भाव भयणो जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत आमचे भाव भयणीचे मुखामोळ पळोवंक तांचे लागीं उलोवंक आमी कांटाळटा आमी पातकी आसून आमी कोटे आसून जर देव आमकां ताच्या मुखामोळाचो प्रकाश फंकयता जाल्यार आमी कितलें देवाक पळोवंक अत्रेंक जाय कीर्तन 40:2 वळी जशें मेरू वळच्या जरीक अत्रेकता तशें हांव तुका अत्रेकता देवा जिव्या देवाक हांव ताणयता केन्ना हांव वेतलो आनी देवाचे मुखामोळ देखतलो कसली आशा पळया केदळा हांव देवाक देखतलो ताचे मुखामोळ पळयतलो तसली एक अत्रेग कीर्तनगार दवरता एक घडीभर मावून रावया आमचोय अत्रेग हांवें तुमकां म्हळें संवसाराचो अत्रेग न्ही सक्रामेंता मुखार सक्रामेंताचो अत्रेग सुमयाचे मुखामोळ पळोवंक आमी आशोवया मागदलाची मोरी निर्जीव केल्ल्या सुमयाची मुखामोळ पळोवंक आशेवन पांद्यार येवन रडतली तिका सुमयान आपले मुखामोळ जिवंतपणाचे मुखामोळ दाखयले पिडेस्त कश्ट जालें कोडकार सुमयाच्या मुखामोळाचेर दिश्ट घालूंक राखो नासले आस मुगा भाव भयणीनो जशें एक मेरू वळच्या जरीक अत्रेकता तशी आमची आत्म्याची तान आनी मोग जावंक जाय तशी आमची अत्रेग सुमयाचे मुखामोळ पळोवंक ती दैवी कृपा भोगोवंक आमी सक्रामेंता मुखार येजे शिवाय दुसरे खंयचेच कारणा खातीर न्ही तो अत्रेग सड जाल्ले वेळार तो भितर काळजांत तो उजो मोगासो पेटरले वेळार आमचे अंतस्कन सुमया मुखार उक्तें जाल्ले वेळार आमी तो अनुभव करूंक शकता देखून मावून बसून हें भजन आमी गावया आनी तो अत्रेग आमच्या काळजान सुमयाक पळोवंक ते मुखामोळ पळोवंक ती काकुळट अनुभव करूंक तो मोग अनुभव करूंक ते जिविताची कृपा आमच्या शिरेंत वाळोवंक आमच्या मोतींत ती शांती समाधान वाळोवंक आमी सुमयाच्या मुखामोळाचेर दिश्ट घालूंक कृपा मागया तुमचे हात बसले तेंच उक्तें दवरा सुमयाक हें भजन आमी गायता आसतना संपूर्ण तुमकांच विसरून सोडा सक्रामेंता मुखार तुमी आसात सर्गी तुमी आसात जिविताच्या घरांत तुमी आसात संतोष तेमच्या घरांत तुमी आसात सगळें विसरून ताच्या मुखामोळाचेर दिश्ट घालून सुमयाचो तो मुखामोळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवंक सोडा जशें मेरू नितळ जरी ताणेता तशें म्हजो आत्मो देवाक लावेता जशें मेरू नितळ जरी ताणेता तशें म्हजो आत्मो देवाक लावेता तशें मेरू नितळ जरी ताणेता तशें म्हजो आत्मो देवाक लावेता जशें मेरू नितळ जरी ताणेता तशें म्हजो आत्मो देवाक लावेता आत्मो म्हजो हे सुमया आत्मो म्हजो तुका जिव्या देवाक हांव ताणयता तुजे मुखार हांव आसा सुमया ह्या म्हज्या आत्म्याची तान भगय सुमया ह्या म्हज्या आत्म्याचो अत्रेक भगय सुमया जेसू ही म्हजी खोड
म्हजे कुडींतले हर एक तेंबो रगत, हर एक चिंतना, हर एक बोगणां जेजू तुकाच आशयता, तुकाच लालयता, तुकाच अतिरेकता जेजू. हुत्मो मोसो जीवन देवा ताणेता, ताचे सगळे मुखारावो आशेता. हुत्मो मोसो जीवन देवा ताणेता, ताचे सगळे मुखारावो आशेता. उदक नातलेले सुके दणी परी मुचिको देवा तुका अतिरेकता. जशे मेरुनी तजता नेता, तशे मोसो आत्मो देवाक लालयता. जशे मेरुनी तजता नेता, तशे मोसो आत्मो देवाक लालयता. तुझे देवा हांव म्हजी दिश्ट उबारता. तुमची दिश्ट एक घडी बरो समियाचेर कंसया. तुमचे मौन काळीज समियाचेर कंसया. जिवंतपणाच्या जेजूच्या काळजाचेर कंसया. त्या उक्त्या काळजाचेर कंसया. वळटा तेंतावन रगत आनी उदक जिवीत ताच्या काळजांतावन वळटा. पवित्र काळजांतावन वळटा. एक मेरू जरीक आशिल्ले बरी तुमचे काळीज आनी मौन समियाच्या काळजांतावन वळच्या जरीक उक्तें दवर म्हाका. तुझे देवा हांव म्हजी दिश्ट उबारता. तुझी पदवी आनी महिमा वागंता. तुझे देवा हांव म्हजी दिश्ट उबारता. तुझी पदवी आनी महिमा वागंता. तुझ्या मोगाचो स्वादीक अनुभव सांगता. तुझ्या पाकाट्याचे सावळेन हांव संतोसता. जशे मेरुनी तजता नेता, दोनी हात आमी सकाळमेदा वचून दवरया. म्हणजे काळी समी आमकां वचून दवरया. जेजू ताच्या काळजांतान वळच्या मोगान जिविताच्या जरींत आमची तान बागो. परतून गावया आमी ते जरीक आशेन. जरीक आशेता Rashirazo atmo moibakla neta. Jase meruni darzarika sheta. Jase gautas atmo moibakla neta. Jase meruni darzarika sheta. Jase nezo atmo moibakla neta. मेरुनी दर्जर आशेता. तशे नसो आत्मो देवाक लालयता. तुमच्या काळजांत गावून राव इल्लो वेळ ती जर तुमचे थंय वळून येता. ते समाधान तुमचे थंय वळून येता. पवित्र काळजांतान वळची ती कुरपेची सर तुमचे थंय वळून येता. तुमचो अत्रेक चड करा. तुमचे काळी चड आनी चड समयाक उसोवन धरा. कितले चड तुमी तुमचे काळी समया मुखार वसयतात तितले चड कुरपेन तुमकां समी ग्रेस्त करूंक शकता. समयाच्या कुरपेन आमी ह्या घडये ग्रेस्त जावया.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अर्गान चिसो Arkanchisu. होगळाब चिसो Hoglapchisu. महिमा चिसो Maimanchisu. जो आमच्या शुभोर्तेंत 7 अध्यायांत 31 वळी परबेच्या निमाण दिसा जेजू उबे रावन व्हडल्यान म्हणालो कोणी मनीस ताणयता जाल्यार म्हजे सश्ची येवं आनी पियेवं कोणी मनीस ताणयता जाल्यार म्हजे सश्ची येवं आनी पियेवं कोणाक म्हणे ताण लागता गे कोणाक लागना कोणायक ताण लागना समी तुमकां आपयता म्हाका आनी तुमकां आपयता कोणाक पण ताण लागता जाल्यार म्हजे सश्ची येवं आनी पियेवं सर्व पियेनाकात पेप्सी आनी काले बरो आसा पळया ती ताळ्याची तान मात्र बगयता पूण हांगासर सक्रामेंतान वळची ती कृपा आमच्या जिविताची तान बगयता मागणें म्हळ्यार तें मोगाच्या भाव भयणीनो आराधन म्हळ्यार तें निरंतर आमची तान बागोवची देखून जेजू म्हणटा जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताच्या काळजांत वळट्या उदकसो जोरी उमाळटल्यो आपणाक सतमंतल्यांक घेवंक आसच्या पवित्रत्म्या विशयांत जेजून म्हणली उतरां जो कोण निरंतर जेजूक सत म्हणटा निरंतर देवाचे उतर सत म्हणटा देवाची प्रसन्नता आशयता देवाचे उतर आशयता देवाच्या घरा रावूंक आशयता तांकां जेजू म्हणटा तुमची काळजाची तान हांव बगयतलो जिविताची तान आनी बूक हांव बगयतलो तुमची कुडीची पिडा हांव गूण करतलो आनी तो आत्मो तुमकां जिविताची कृपा दितलो उबे रावया आमकां आत्म्याची तान मात्र न्ही ह्या कुडीची तान आसा सैमाची तान आसा विविध समस्या आसात मोतीन जायते समस्या आसात जायते कश्ट आसात ते सकट तुमी एक घडी बरो समर्पण करा ती हरी एक तान जिविताची जे कितें तुमी आज अत्रेक दोन आयल्यात पळया म्हळें जें म्हणलें तें आतां तुमी सुमयाक समर्पण करा हितून म्हणसर तुमी देवाक अत्रेकून मागलें आतां देव तुमची अपेक्षा पुर्ण कितें आसा तें दिवंक शकता देखून तो पवित्रत्म आज एक घडी आमचे देवून येता आसतना जिविताच्या कृपेन देवून येता आसतना आमच्या मोतीन शांती समाधान तो दिवंक शकता वजन ओवंक तो कृपा दिता बरादीक वजें आमकां ओवंक तो बॉल दिता कश्टांची वाट चलोवंक तो आमचे पांयांक बॉल दिता पिडा सोसूंक कृपा दिता कुटुंब बांदूंक तो आमकां आदार दिता सणवाय दिता तो पवित्रत्मो आतां आमच्या जिविताची तान बगोवंक आमचे हात उबारून ये पवित्रत्मे आमचे देवून ये आमच्या काळजाची तान बगय जिविताची तान बगय आमकां जाय आसली जिविताची कृपा तूं दी काळीस मोचेन तानेला तुका मोन मोचे आशेला तुका काळीस मोचे तानेला तुका मोन मोचे आशेला तुका ये तुंदडिया ये तू सोमिया ये तू दुनिया ये तू सोम्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा काळीज मोचे लालेला तुका मोचे आशेला तुका मोचे तानेला तुका मोचे लालेला तुका अरण्यान तुवें मण्णाका वयले कडपातां तुवें उदा वाळयले अरण्यान तुवें मण्णाका वयले उदा वाडयले तान भूतां वयल्या सर्गीच्या आत्म्या दी बोळ मोच्या भुकेल्या कळसा तान भूतां वयल्या सर्गीच्या आत्म्या दी
볼모자 웃게랴 갈사 갈리스 모체 다넬라 두카 몰모체 아실라 두카 갈리스 모체 다넬라 두카 몰모체 아실라 두카 Sinai पर्वतात देवन तू हायलोय जलच्या बोल्यातां तू उलयलोय Sinai पर्वतात देवन तू हायलोय जलच्या बोल्यातां तू उलयलोय मोयचे लागी उलयल्या हदम्या उतरान तुझ्या बरमोच्या मोना मोयचे लागी उलयल्या हतम्या उतरान तुझ्या बरमोच्या मोना काळीच मोचे दानेला तुका मोचे आशेला तुका काळीस मोचे दानेला तुका मोचे आशेला तुका ये तुंदडिया ये तू सोमिया ये तू दया ये तू सौम्या पावय माता त्या सर्गीच्या सुखा आवोई माता त्या सर्गीच्या सुखा पावय माता त्या सर्गीच्या सुखा आवोई माता त्या सर्गीच्या सुखा Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dimbi galiam पावय त्या म्हाका सर्गींच्या सुखाक हर एक घडी ते सर्गींचे सूख शांती समाधान म्हज्या कुटुंबांत भुरग्यां बाळांक कश्टतल्या आमच्या भाव भयणीक आमकां दी तो आशिर्वाद आतां आमचेर पडों हर एक आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांचेर आमी मागता त्या सर भाव भयणीक तो सर्गींचे सूख संतोष लाभो म्हूण मागून येद्या व्हडा सक्रामेंताक आराधन करून गावया येत्या बोडा सक्रामेंता सष्टांग नमन करूया पुर्विल्या त्या मुखा बोधला नव्यो रीती आदाया सलबोनवेच्या असतत विश्व्या बाबाताचे बोल दिव्या जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुतीचा बोधवी महिमा ससना ससना एका ताळ्या हसिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समसमी नामठा प्रार्थुया ये देवा विचे सक्रामेंत काळजा कष्टां सोडा आस्तवे आमकां सोडलाय तुज्या सोडवणेचो फळ सुद्दां आमचे ती आमी बगी सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरा मान करूंक आमकां दयेन पवो कर जो जियेता आनी रजवड चलयता ससनाच्या ससना
सौम्या मंदी तुझे सोबच्या भो सुंदर ते उगम शान समाधानाचे या तुझ्या मंदिरात जमल्या तुका वरलोच्या बसूच्या सौम्या दरबाराच्या अदमो मोजो आज बोवा शेता तुझ्या येण्याक राखता घरान तुझ्या रावण दर्शन मागता मोगा बोलाले था तुझे घरीची पावो सौम्या दर्शन लाभय धन्या सौम्या मंदी तुझे सोबच्या भो सुंदर ते हुकम शान समाधानाचे या तुझ्या मंदिरात जमल्या तुका वर्णुच्या असूनच्या सौम्या दरबाराच्या आयच्या नव्यानाचे मुद्दम दितात आयरीन डिसोजा पेझार, ग्रेगोरी डिसोजा पेझार, देवादीन हिल्डा आणि सेवरीन डिसोजच्या आत्म्याक शांती मागोवन सिस्टर लवरीना BS मुंबई, जॉन दिव्या तावरो सान लॉरेन्स सुस्त्रवाडो, करिबाम तोबिनतोन सिन्ना मेळ्ळ्या उपकारांक अर्गान जावन आमच्या सर हृदया बसत आमी प्रत्येक जावन मागया आमचे हृदया बसत मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी आतां प्राजीत काळार आसा आनी आयचो दीस मंगळार जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या नव्यानाचो दीस. आनी आयची सुवार्थ आमकां आमच्या बाप्पा म्हणलें मागणें कशें म्हूण चेंगी म्हूण शिकयता. जेजून आपल्या सिसांक शिकयिल्लें बोवा पोरबायेचें मागणेंच आमच्या बाप्पा म्हणलें मागणें. आनी हें मागणें आमी सद्दां म्हणटा, मस्त बोटी म्हणटा, पूण कितले बोटी आमी चीत दिवन म्हणटा म्हणून आमकां कळीत ना. आमकां संवय जाल्या आनी संवयाच्या बळान आमी तें म्हणून सोडटा. आज इल्लोसो नियाळ आमी ताच्या वयर करचो गरजेचो जावन आसा. आमी म्हणटा जशें आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमकां बोगोस. आनी आमी जरी तरी बक्षिना आमकां बक्षूंचें नाका म्हणटा. तर खंडीत जावन ह्या मागण्याचेर आमी नियाळ करया. आनी ताच्या पयलें आतां हें मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमीच आदारलेल्या सर चुकींचें आनी पातकांचें बक्षणें देवा लागीं मागया. आनी नितळ अंतस्करणान हें मिसाचें बलिदान आतां देवाक समर्पून दिवया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धर्म आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या बसत म्हजे वंशदान सांगपाक बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना म्हाका. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सौम्या काकूत सौम्या काकूत क्रिस्ताम काकूत क्रिस्ताम काकूत सौम्या काकूत
म्याका प्रार्थोया. सर्पद्वेदरा आणि ससनाच्या देवा, अख्खे तुझे परजेसो वडील जावंक आनी उतरान आनी देखीन तिका चलोवन व्हरूंक आनी उर्बेन तिची सभा करूंक भगेवन जुवांव पौल दुसऱ्याक तुवें विंचून काडलोय. ताचे विनवणेन तुजे पवित्र सभेच्या गोवळ्यांक आनी तांचे अधीन केल्ल्या हिंडाक दयाळयेन सांबाळ आनी ससनाचे सडवणेचे वाटेन चलय. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता परमेन तो खरो दे. तुझे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजमोट चलयता ससनाच्या ससना. इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरेस्पोर अशें म्हणटा, जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी वंप्यांक बी दिवंक आनी जेवतेल्यांक जेवण दिवंक भुंय भिजयतात, ती सुपळ करतात, तातूंत किर्लोंक लायतात आनी हें केल्ले शिवाय फाटीं ओसानान. तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतार निर्पळ जावन म्हजेशी फाटीं येना. बगार म्हजी खुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता. देवाचें उतार हें. नितीवंतांक तांच्या सर कश्टां आनवारांतली सर्वेस पोरणी वार्ता. नितीवंतांक तांच्या सर कश्टां आनवारांतली सर्वेस पोरणी वार्ता. मुजे सवे मेळोन सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका तळ्यान आमी सकळ ताचें नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो, ताणें म्हजें आयकालें आनी आयकून सर म्हज्या कश्टा आनवारांतलें म्हाका ताणें निवारलें. नितीवंतांक तांच्या सर कश्टां आनवारांतली सर्वेस पोरणी वार्ता. ताचेर दोळे लावन रावतले, संतोष बरी जाता. तांची मुखां मळां लजेन केदीस बावाना. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या आनवारा आकांतांतलो ताका निवारलो. नितीवंतांक तांच्या सर कश्टां आनवारांतली सर्वेस पोरणी वार्ता. नितीवंतांक तांच्या सर कश्टां आनवारांतली सर्वेस पोरणी वार्ता. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. आज तुमची खालसा दारून करी नाका. भागा सर्वेस परसो थाळो आयकाया.
वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरयताया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरयताया सर्वेस्पाल तुमचे सवे असो सवे असो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभोर्थ महिमा तुका सुम्या तवळ जेजू आपल्या शिसांक सांगू लागलो तुम्ही मागतना अनभव त्या बरी जायते बडबड नाकात यथेश्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती ऐकतलो म्हूण चिंतात तुम्ही तांचे बरी करी नाकात कित्याक आपण लागीं मागच्या दीस खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा तर तुमी अशें मागा आमच्या बापा सर्गींच्या जशें सर्गी तशें भुमी पवित्र जावं तुजें नांव तुजें राज येवं तुजी खुशी जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी जशें आमचेर सुकल्यांक आमी बक्षिता तशें आमची पातकां बक्षी आमकां ताळणेंत व्हरिनाका आनी कोट्यातावन आमकां राख जर तुमी हेरांक तांचे गुण्याव बक्षितात तो तुमचो सर्गींचो बापूय तुमचे गुण्याव बक्षितलो पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापूय तुमचे गुण्याव बक्षूंचो ना देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणींनो खरेंच मातसो काळ आमी येदोळच आराम केला आनी थोडे दीस संपले कोणी पुणी बागल्यांत की दिसना म्हाका सकाळीं समान जेवतात न्ही गे नासूं दी जेवण गरज जेवण उणें केलें जाल्यार सकत उणी जाता सकत उणी केल्यार काम करूंक जायना आनी देव असलो उपास आशेना की आमी जेवण खाण सोडन तोंड भंगोवन जियोंक ताच्या बदला आमी केल्लो उपास कोण्णा कळनासतना बरीं कामां करन इल्लीं सडच करन खरेंच मातशे दीस सारचें ताका संतोश हाडटा आनी आयची सुवार्ता आमकां कितें सांगता आमच्या बापा म्हणलें मागणें शिकयता बुवापूरबायाचें मागणें जेजून आपल्या आपोस्तलांक शिकयिल्लें हें मागणें आमी सदांय आमच्या दिसपडत्या जिवितांत म्हणटा सुलाबायाचें मागणें सगळीं भुरग्यांक येता विचारल्यार कोणीच चुकनात आमच्या बापा नमान मरियानंद बापा म्हणनाक मिस्टेक जायना कित्याक आमी सदांय म्हणटा मस्तपटी म्हणटा पूण तातूंत काल्या रे म्हण विचारल्यार कालें आसचें अशें पळयतात आमच्या बापा म्हणलें मागणें जेजून शिकयलेलें तें सबार संगती आटापता ते शिकोवच्या पयलें जेजू म्हणटा तुमी मागतना अनभावार्थ्या बरी जायतें बडबड नाकात थोडे खाले म्हणटात म्हूण कळना म्हणा 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 करून मंत्रां गल्लंच आसात ಕರದೊಳು ಜಪಮಣಿ ಬಾಯೊಳು ಮಂತ್ರವು ಅರಿವೆಯ ಮುಸುಕನ್ನು ಮೋರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಪರಸತಿ ಪರಧನಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೆ ಪರಮ ವೈರಾಗ್ಯದ ಮೂರ್ತಿ ಎನಿಸುವುದು म्हणून एकलो बरयणार भोव अपूर्बान बरयता खरादोळो जपमणी हातांत कोंत या म्हणयो बायोळो मंत्रावो मंत्र येवन जात तोंडात पटा 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 पटा
आयकल्ल्यांक काले म्हण गोत्तू ना आवाज मात येवनूच आसा कितलो शिकला भोव म्हणून शिकला काले कांय शिकोवना बिकना उलोवंक शिकला तो उलयल्ले काले म्हण ताकाय अर्थ जायना तले उलोवचे याद अरेबेया मुसुकान मोरेगे हाकी सगळ्यान पळयतना कांय ना थोडे तोंडी दिसना सगळो बुरका घाला परा साती परा दनक्कागी चिंतिसुते अनेकल्याचे कितले भांगार आसा ताची बायल कशी आसा एक पळोवंक मोतयेन पुरा ते उलोवण्यान दुसरें ಪರಮ ವೈರಾಗ್ಯದ ಮೂರ್ಖಿ ಎನಿಸುವುದು म्हणून बरयणार म्हणटा भारी पळयतना जावी येत भारी बरोबर हुशार तो काले म्हणटा म्हण कोण नागोत तशें सांगता स्वामी जेजू तुमी मागतना अनबाबार बरे बडबड नाकात ते तशें करची गरज ना लुगोट मांड्यार घालचें गरज ना मणी गुणावची गरज ना यथेश्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हण ते चिंतात देव त्या देवाक समजता सकट लँग्वेज गोत्ता आसलो एकलो म्हळ्यार देव मात्र पुरा कितें म्हळ्यार लँग्वेज येजे जाल्यार तोंडांतले येजे तोंडाची वाचा मेळत जाय जाल्यार वाचा सकत ती देवान दिवची जावन आसा थोडी भुरगीं ल्हानतावनच उलोवंक शकनात थोड्या भुरग्यांनी उलयल्ले गद्दे आसता थोड्या भुरग्यांनी उलयल्ले समजना पूण आमी समज सारकें देवान आमकां जीब दिल्ल्या खातीर आमी ताका अर्गां दिवया तुम्ही तांचे बरें करिनाकात कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच तुमकां कितें बरा गरज पुरा कोत्ता ताका सक्कडी कोत्ता त्या देखून तुमी अशें मागत जाय म्हणून तो आमच्या बापा म्हणलें मागणें म्हणटा सांगता आमच्या बापा मागण्यान 2 भाग आसात पयलो भाग आमी देवाची स्तुती करची देवाक वाखणचें ताचें नांव थोर जावं म्हणचें तुजी कुशी जशी सरकार तशी संवसारार तूं श्रेश्ठ तूं नावाडदीक तूं रचणार तूं पोसणार तुजे तावन सर्व साध्य त्या देखून तुका होगळीक फावो होगळाप दिवचें आनी दुसरो भाग जावन आसा आमी विचारचें त्या देखून केदाळे उडास दवरा कोणाय लागी मागोंक येता आसतना म्हाका हें जाय तें जाय म्हण मागा नाकात मागच्या पयलें ताका इल्लें होगळश्या ना जाल्यार बळे कोण कॅर करता तुका कोण कॅर करनात हा लिनेट बाय पळोवंक बारी सोबीत दिसताय वाचलेलें वाचप तुजें इतलें बरें जालें की म्हाका परतून आयकया म्हण जालें लिनेट बाय आतां वाऱ्यार उबली आतां तूं विचार लिनेट बाय एक टिकेट काडटाय तूं पुरवा नाटकाची तूं केदाळे ना म्हणनाय हे दळबळें तूं कोड्याक तुवें ना म्हणूं नाय आतां तुका ना म्हणूंक जाता गे लिनेट बाय म्हणटा 10 टिकेटी दी म्हाका जालें तुजो उद्देश टिकेट विकचो आसलो लिनेट बायक तुवें वयर दवरलें सर्गाक उखल मेल्ल्या भशेन केलें आतां लिनेट बाय एका टिकेटी बदला 10 टिकेट काडली हें एक जास्त उदाहरण मात दिवचें हांवें कोणायचे लागीं मागच्या पयलें त्या मनशाचे गूण आनी शेगूण इल्लें सांगा कांय नातल्यार एक पॉयंट आज तुमी शिकी येता हांवें सांगच्या ह्या शर्मावांत एक पॉयंट शिकचो कितें म्हळ्यार आनी एकल्याक एप्रिशिएट करूंक शिका एप्रिशिएट अदर्स हर एका मनशाक कितलोय खोटो जावन दी एक ल्हानशेपणी बरेंपण आसताच ते ल्हानशें बरेंपण सोदून काडूंक शिकचें तुवें त्या मनशा लागीं उलोवंकेच्या पयलें ताच्या ल्हानशें बरेंपण थोड्यान थंय मुस्तू आसता बारी सुलाभ थोड्यांचे ह्या मनशाचे विशीं कालें शर्माव सांगचो मेला न्ही मनीस तो खंयचोच एक बरो पॉयंट मेळना त्या वेळार आनीक गुंडायक वसा व्हडली माय मेल्ली गोताय तुमकां व्हडली माय एकली मेली आनी यमकोंडाक गेली सगळ्या संवसारान जियेत आसतना केल्लें खोटेपणूच बरेपण एक्की ना आनी सांपेद्रून गुंडायलो दिसो येदो दाट बूक प्रायज इल्ली न्ही पुटा गुंडायता पुरा तांबड्या शायनच बरयलां पुरा तांबडी शाय
खंय म्हणी एक नील दिसता गी या काळे म्हणी दिसता गी पळयतावो मेळना 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 ना तुका चान्सच ना सर्गींच्या राजाक वचोंक पेद्रू म्हणालो सांग पेद्रू खंयचेंच एक बरेपण तुवें ह्या संवसारांत केल्लें ना तुका सर्गेच्या राजाक वचोंक चान्स ना हा व्हडली माय उठली कितें म्हणटाय सांग पेद्रो तुका कालें गोता सोमांग उंडाय बूक आनी बरतू नायपटी म्हळें 1979 डिसेंबराच्या 25 तारखेर म्हज्या घरा भिकारी आयिल्लो म्हाका उडास आतां आनी त्या भिकाऱ्याक हांवें एक कणगेचें पाळ दिल्लें बरी करनी न्हय गे कणगेचें पाळ गुंडायलो बूक सांग पेद्रो गुंडायतना 1979 डिसेंबर 25 एक लायन आसा काळ्या शेयेन बरयल्ली एकच लायन आसा तिच्या जिवांत आनी ती तिका उडास आसा पळया तिणें केल्लें एकच बरेंपण तिका उडास आसा कणगेचें पाळ एका भिकाऱ्याक हांवें तिणें दिल्लें हा तरी तुका यमकोंडान गेल्लें हांवें म्हजी मिस्टेक जाली तुका आतां हांव सर्गेच्या राजाक हाडटां कशें हाडचें तुका घालून जाला न्ही येता ना म्हाका एक आयडिया आयली कणगेचें पाळ हांगा हांव थंय सोडटां त्या पाळाक धरून तुवें वयर येचें जायत कणगेचें पाळ सोडलें बारीक यमकोंडा म्हणसर आनी ह्या व्हडले मायन कणगेचें पाळ धरलें आनी वयर येता येता तिच्या पांयाक आनी एकलो उमकळ्ळो ताच्या पांयाक आनी एकलो उमकळ्ळो आतां व्हडली माय सोसूंक जालें ना कितें कणगेचें पाळ दिल्लें म्हाका तुका न्हय तूं महापातकी धरलेल्याक ती सांगता थंयसर तुवें म्हजो पांय वेगी सोडी जाय ना जाल्यार कितें करता पळय हांव तो सोडूंक तयार आगी ताका हैसर्ग जाय थंय घट्ट धरला व्हडली मागीर धरल्यार व्हडली सरकार वचून पावता न्ही म्हणून आनी ताका धरून आनी एकलो आसा अशी लायनच सुरू जाली आनीक इल्ली तिका जडाय जाता जाल्यार कणगेच्या पाळाक धरून वयर आयली अरे आनीक जडाय सोडली पळयता परतून ये देवा म्हज्या मायगे शेर्पिनामी आसा थंय मिर्सिनामी आसा जाकाम आसा लाद्राम आसा एकल्याच्या पांयाक एकलो धरून वयर येता अळे हांवें तुमकां सगळ्यांक सांगचें एकच ऐका कणगेचें पाळ दिल्लें म्हाका तुमकां न्हय म्हाका तुमी सोडटात घेयना सोडनातल्यार हांव कितें करता म्हणून म्हाकाच कळीत ना आतां ते खंय सोडटात तांकां वट्राय सरकार गेल्यार पुरो म्हणून ते हाचे हिचे आयकूंक ना क्यारच करनासतना घट्ट धरून रावल्यात शिकयता बूत तुमकां इणेंच पाळ सोडलें काल जाल्यार आतां सकडी यमकोंडाक पडली ही काणी मस्त लिसांवां मस्त कडेन दिता आनी हांगासरी ती लिसांवां दिता हांगा आमच्या बापान ती लिसांवां दिता आमी सरकार वेतना हेरांकी व्हरून वचचें त्या देखून आमी सरकार वेतना हेरांच्या आंगणांतल्यानच वचचें आंगणांत सगळ्यां मेळटात भुरगीं मेळटात आंगणांत वडा मेळटात आंगणांत बसून प्रायवंतां बसतात थंय तिगे वाऱ्याक बसतात हेरांच्या आंगणांतल्यान गेल्यार सगळ्यां लागीं उलोवंक घेवंक अवकाश मेळटा आनी तांकांय आमी सरकार व्हरी येता आमच्या बापा म्हणलें मागणें आमकां आनीक सबारशे संगती सांगता आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी स्टॉक करूंक नाका आमी पुरा स्टॉकच करून दवरचें स्टॉक नातल्यार बारीक न्ही पेट्रोल येवच्या हप्त्यात हांव मेळचो ना अनाउन्समेंट केलें सगळ्यांच्या घरांत 10 लिटराचें कॅन 20 लिटराचें कॅन आयलें गाडी फुल आतांत पेट्रोल घालूंक पयशे ना म्हणटलो मनीस गाडयेची टांक फुल्ल वय जाल्यार वय न्हय जाल्यार न्हय बॅरल आसल्यार बॅरल थंड काडचें मिशीन थंड काडचो टायम जालो पाद्रे बी व्हरून गेलो गाडयेक बंद करून हाडून आयलो कित्याक म्हळ्यार 4 दीस थंड काडूंक जाय न्ही पेट्रोल जाय डिझेल जाय
आनी सोमी म्हणटा आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, फाल्यांच्या विशयान कंत नाका. पळयात ती लिल्ली लिल्ली फुलां कितें कशीं सोंपतात, पळयात ती आकाशाची सुकणीं उबतात. खंय म्हणी तांणी स्टॉक केल्लें गुत्ताय ना. मोवाचे मूस स्टॉक करतात कोणा खातीर, तुज्या खातीर आनी म्हज्या खातीर. आमी वचून लो काडटा ते स्टॉक पुरा खाली करचे आमी. तांणी स्टॉक करचे कित्याक म्हूण गोत्तू ना, भविश्य तांच्या खातीर गी म्हणजे आमच्या खातीर गोत्तू ना. पूण आमी वचून मोवाची पोळी काडली, फर्स्ट क्लास मोव एन्जॉय केले. मेळटा आमकां. वाग मनजातींक मारता, एक पोटी एकाकच मारता. ताच्या उपरांत ताच्या मुखार आनी एक मनजात येत जाल्यार तो मारिना, सण सोडता. मारलेल्याक मात खाता. आयचो दिसपडतो ग्रास ताका मेळ्ळो, खुशी आसा. ताच्या उपरांत वचून न्हिदता. देवान मनशाक रचलो, उचले रसन कर, बुद्धवंतकाय दिली. आनी बुद्धवंतकाय दिल्ल्या निमते मात अशें जालें की तो वागा बरें एकल्याक मारता मात न्हय, मस्त जाणांकी मारता. स्टॉक करून दवरता. फ्रीज जाय ताका स्टॉक करूंक, वस्तू जाय ताका स्टॉक करूंक, व्हडलें घर जाय, सगळें जाय ताका. आनी एकलो म्हजो भाऊ भयण तांकांय गरज आसा म्हणलें चिंता उणें. थोड्यांक आसता ना म्हणना, पूण मस्त जाणांक आसना. असल्या गरजे वेळार म्हाका म्हजें क्वॉटर्स भरल्यार जालें. एका नितीचें स्वार्थ आसलेल्या निमते जेजून थंयसर शिकयलेलें हें मागणें. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. जरी तरी स्टॉक आनी करूंक गेल्यार मस्त जाणांक दिसपडतो ग्रास मेळना. मोलां सडचीं कशीं, मोलां सडचीं अशींच. क्वॉटर्सांनी तुजें आसलें पुरा हाडून भितर दवरलें जाल्यार आसली दानी सगळ्यांकी पावचीत आसली उणी जाता. आनी उणी जाल्ल्या कडले मोल सडटा. मोल सडल्या कडले लो इले 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 भायर येता, मोल सडयतात. अशें आर्टिफिशियल स्कॅरसिटी म्हणटात. सोमी म्हणटा आर्टिफिशियल स्कॅरसिटी नाका, दिसपडतो ग्रास मात्र दिल्यार पुरो, फाल्यां परवाचें स्टॉक करून दवर नाकात. आनी तुमी स्टॉक केल्यार आनी एकलो उपाशी पडता, आनी एकलो कश्ट जाता. त्या देखून सगळ्यांकी मेळ जाय जाल्यार स्टॉक करचें रावया. जशें आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशें आमची पातकां बक्षी. मागणें म्हणूंक बारी सुलाब, कांय कश्ट ना. पातळ जीब बरी गुंता आनी तोंडांतल्यान शब्द येतात, पूण प्रॅक्टिकल करूंक पळया बारीक कश्ट. आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षूंक बारीक कश्ट. आनी जरी तरी आमी बक्षिना तर आमी मागता खाले. तांकां बक्षिल्ले बरी आमकां बक्षी. तांकां बक्षिना जाल्यार आमकां हें बक्षूंची गरज ना. कितें आमकां बक्षीचें हें एक आमी गेलचें सवाल आतां. म्हाका तुवें बक्षीस जाय पूण तुका हांव बक्षिना, आनी एकल्याक हांव बक्षिना, जायना. पेद्रून विचारलें कितले फावटी हांवें बक्षीस जाय, 7चे 70 फावटींगी. कितले फावटी? 7 फावटींगी विचारलें. आनी जेजून म्हळें 7चे 70 फावटी. कितलेय फावटी तो चूक करून तुज्या लागीं येता जाल्यार ताका बक्षी. प्रद्वारी स्त्रीयेक चूक केल्ल्या वेळार धरून ताच्या सरशी हाडलेली, तिका ताणें बक्षिलें. आनी मुखार अशें करिनाका इतलें मात्र सांगले शिवाय तिका पनिशमेंट दिवंक ना, तिका शिक्षा लावंक ना. आनी मुखार अशें करिनाका. जीवन बदली. वेचीक पुताक बापायन बक्षिलो, ताची उतरां आयकोंक तो राखोंक रावो ना. बरो दगलो हाडून घाला, हाताक एक मुदी घाला, पांयांक मोचे घाला. ताची सरबराई चलोवन आसा. ताची उतरां आयकोंक लेगूनय बापूय तयार ना. बोगसाणें मागची उतरांय ताका नाकात. तितलो मोग ताणें ताच्या पुताचो केलो म्हणून, बापायन केलो म्हणून दाखोवन दिता. अशें बोगसाण्या विशयंत सुवार्ता मस्त संगती सांगता. आनी बोगसाण्या विशयंत जेजू प्रार्थनांत शिकयता. आमकां ताळणें दवरोंक दिनाका.
आनी कोट्यातावन आमकां राख बारीक गरजेचें. इवल फोर्सस म्हणटात, खोटें परिसरांत थोडे फावटी आमी जिये जय पडटा आनी त्या वेळार आमी उस्वास काडचे वारें लेगूनय खोटें आसता. मनीस कशेंय खोटें आसतात वारें लेगूनय खोटें जाता. आनी तांतलें पुरो आमकां राखा जाय जाल्यार मागण्याची गरज आसा. मागण्याचो प्रभाव ना जाल्यार, मागण्याची सकत ना जाल्यार आमची खोटेपणांत पडोंक सलीस जाता. खोटेपण आमकां ग्रास येता. आमचें मन खोट्याक थंय धांवता. बऱ्याक येवचें बारी उणें, खोट्याक थंय धांवचें सुलाभ. जरी तरी यमकोंड आनी सर्ग दोनूय दाखयलें जाल्यार थोडे यमकोंडच जायचे म्हणटात. सर्गार गेल्यार कळालें पुरो चाप्पे म्हळ्यार चाप्पे. आंज बडवे इशीन येतात, तिशीन येतात, वारें घालतात, होगळ शितात, हेंच. यमकोंडा गेल्यार येबो सोऱ्याच्यो बाटल्यो, कोलो कोलो फॉरीन सोरो मेळटा. ताच्या उपरांत तशेंच जाल्लें एक कडेन एक रिहर्सल दाखयल्लें. एका सैतानान एकल्याक रिहर्सल दाखयल्लें. ताका बारी खुशी जाल्ली. इतलें पुरो यमकोंडांत आसतना हांवें कित्याक हांवें सरकार वचचें, कित्याक हांवें सरकार वचचें, यमकोंडाकच तुवें चड बरें म्हणून एकल्यान निशेव केलो. कित्याक म्हळ्यार एंटरटेनमेंट बारी बरें आसलें, पळोवंक बरीं बरीं पिक्चरां, पिंतुरां, डान्स, बार, खाता तितलें जेवण, पियेता तितलो सोरो. ये शी 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 शी, हांगात रावचें बरें. त्या गांसिसांनी जेजूक सांगलें त्या ताबोर पर्वताचेर आमी हांगा रावचें बरें. कित्याक म्हळ्यार हांगासर खुशी जाता, हांगासर आमकां वातावरण बरें आसा. पूण जेजू म्हणटा ना, सकला वच जाय म्हण. आनी यमकोंडा गेल्लो मनीस त्या दीस म्हणालो म्हाका हांगा रावंक बारी खुशी जाता. आनी ताका यमकोंडाक भरती केलो, एटेंडन्स आनी प्रगाले हाडलो. पयलो दीस बेस्ट. ताच्या उपरांत दुसरो दीस उदेलो. थंय येताना एक्की ना. टेंटां पुरा काडून नेल्यांत. पयल्या दिसा घाल्लीं टेंटां काडून व्हेल्यांत. केटरिंगाक टेंटां घालतात न्ही. दुसऱ्या दिसा येवन काल बरें जेवल्लो हांगा म्हण बसचें जाल्यार थंय जेवण आसा दुसऱ्या दिसा. काल आसलें आज ना. काल फेस्त देखून टेंटां घालून जेवण दिल्लें. तूं आज येयलाय फेस्ताक म्हणून आज येयलाय गे यमकोंडांत बरें ये आज शिकयता. दुसऱ्या दिसा आयले. उज्याचे लांकूड हाडून आयले. पयल्या दिसा डान्स, दुसऱ्या दिसा उज्याचें लांकूड. उजोच आयलो. विस्कीची बाटली पयल्या दिसा, दुसऱ्या दिसा खली बाटली. बाटलेचे कोंचो सक्कड बदलल्लें, वातावरण बदलल्लें. आनी त्या दिसा ताणें चिंतलें हांवें केली मिस्टेक. यमकोंड हांवें सिलेक्ट करन सर्गाचे राजा जाल्यार बरो करनासतो आसलो. ताळणेंत आमकां पडोंक सोडनाका. ताळण्यो नमुनेचे येतात, ते जैत व्हरोंक आमकां गटाय दी. जेजून ताच्या 40 दीस आनी 40 राती मागणें केल्ल्या उपरांत ताका ताळण्यो आयल्यो, 3 ताळण्यो. ताच्या वयर ताणें जैत व्हेल्लें आमी जाणाव. कुर्सार आसतना आयली ताका परत ताळणी. तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला देव आनी आमकांय देवय म्हणालो तो चोर. 10व्या कुशीचो ताकाय ताळणी आयली. हांव देवाचो पूत वय, हाका दाखोवन उजो गे म्हाका देवाचो पूत म्हणून. ताका सकला देवी येते आसलें ना. तुजी खुशी जावं म्हजी न्हय. जेत्सेमनी मोळ्यांत तो मागतना ताणें म्हणलें उतरां तुजी खुशी जावं म्हजी न्हय. हे कस सोसूंक म्हाका कस जातात म्हणून ताणें सांगलें, पूण तुजी खुशी जावं म्हजी न्हय. त्याच कुर्सार परतून ताका ताळणी आयली, पूण ताणें सांगलें बापा तुजी खुशी जावं म्हजी न्हय. आनी अशें ताकाच समर्पण दिलो. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हे मागणें आमी हर एक दीस म्हणटा आसतना बरें चीत दिवन म्हणया, आमचे लागीं दुस्मानकाय आसलेल्याचे कडेन राजी जावया, हेरांक बक्षणें दिवया आनी आमची चूक आसा जाल्यार बक्षणें मागया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. तुझे संगी आज भेटता नानी पोवी वावुंडो वायनाची शिने आमची करून पोवी जाऊ स्वारामचो सोम्या म्हज्या बाबा भयणीनो, आमचे हे बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसले जावं म्हण आतां आमी मागया. प्रितीच्या बापा, तुझ्या भगवंताच्या उगडासाक हो वाकडणेचो यज्ञ मी तुका भेटयता. ताचे वरवीं आतांच्या आनी फुडल्या वायटांतली आमकां निवार, आनी जशें भगवंत गवळ्यांनी आपल्या हिंडाची जतनायेन सेवा केली तसे आम्हा समेस्तांक आमच्या गवळ्या संगाती त्याच हिंडाचे सेवेक आमचे जिवीत भेटोवंक करपाक दे. हे आमी विश्वासान मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वैश्यामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांजू हांव पौल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक आयचो हो दीस संभ्रमूक तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान वूस वाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवा. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परेन जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पुनर्वल्वे तुवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीताचो उंडो आनी ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा ऐक्यान प्रतिमेचेर विस्तारल्या उज्या पोवीस सदस्य उडासकर फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे जे की वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सदन मेळटा आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी ज्येश्ठ गती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्त निदायकन मागता आमी सर्गींचे बापा आमकां म्हजे देवाची मे संगती भगिवन सुदे सपती भगिवन दमदुता भगिवन जुवां पावल दुसरो आनी सर काळी तुका मनाले सगळे भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. थंय संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सुम्या जेजून आपल्या आपोस्तलांक शिकयिल्लें प्रार्थन आतां आमी सर्वां संगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव उक्ती जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजे कुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या सुशेता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दाळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशां नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त सातांचे 70 पावटी बोगसणें दिवंक आमकां प्रेरण दिवचें तसलो. होच जावन आसा जेजू क्रिस्त पातक्यांक बक्षिल्लो आनी आमच्या बापा म्हणल्या मागण्या द्वारे हेरांक बक्षूंक आमकां उलो दिवचो. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आयलेली आमी समेस्तां सुभाग ही. ते म्हणजे भितर थेंबा म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रांच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या भोवमोगाळा बापा भगवान जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या काळजांत पेटलेल्या तुज्या मोगान थंबन आसलेल्या कश्टां वावरावरी ताणें तुजे पवित्र सभे खातीर आपलो जीव करशिल्लो. आमी आतां घेतला त्या संस्कारा वरवीं तोच मोगाचो उजो आमच्याय काळजांनी पेटय म्हण आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. दिसाचें बलिदान संपलें वचून येयात सुवार्ता जियोन ती परगटूंक हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तू
प्रार्थुया सर्गींचे बापा बघून जुवांव पावलस त्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्ते देणे जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता ताणें पवित्र येवकरेचो मोग केल्ले बरे आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरे आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मरियेचो मोग केलो तशें आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुसतावन दिले बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पळयल्ले बरे आमी पाळोवंक एकामेका बगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकपुटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोण दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे बसया ह्या पवित्र थळाक आयिल्ल्या आनी मागिल्ल्या जायत्या क्रिस्तांव अक्रिस्तांव भाव भयणीक विविध तरेचे देणी कृपा लाभल्यात एक हिंदू कुटुंब हांगासर जायत्या तेंपांनी मागोवंक येतले तांकां घरांत जायते समस्या आसले कश्ट आसले भुरग्याक पिडा आसले ते सगळे समस्ये परिहार जाल्ल्या खातीर काळजांत हांव अर्गां दिता असमतान ह्या गांवांत काम करची एक स्त्री मस्त तेंपांत हांव कश्ट जाली राती न्हीद पडनातलें मस्त वखदां गेल्यार गूण जायनातलें आनी हांगासर येवन मागले वेळार तिका बरें जालां देखून ती काळजांत हांव अर्गां दिता आज ती हांगासर आयल्या तिका तिच्या पासत आमी काळजांत हांव अर्गां दिवया एकल्याक भुरग्याचे देणें फावो जाल्ल्याक अर्गां दिता एक्सिडेंट जाल्लें जाल्यार कांयच जायनासतना बचाव जाल्ल्याक अर्गां दितात एकल्याक सैरीक फावो जाल्ल्याक एकल्याक बरो जागो मोला घेवंक फावो जाल्ल्याक कुटुंबांत जायते समस्या आसले परिहारच जायनातलें ते परिहार जाल्ल्याक एकल्यान आमाल पियोवणें सोंड बरें जाल्ल्याक एकल्याची गांठी दोगूण जाल्ल्याक एकल्याक बरें काम हांगासर गेल्या हप्त्यान मागिल्लें ताणें ताका बरें काम मेळ्ळ्या पासत अर्गां दिता 5 जाणांक समाधान मेळ्ळ्या पासत अर्गां दितात तांच्या सांगाता आमकां लाभिल्ल्या सर बरेपणा पासत ह्या थळार आमकां देवाचें उतर सक्रामेंत देवाचो आशिर्वाद आमकां लाभला जायते जाण हप्त्या मदें येवन मागणें करतात हांगासर येवन भेट दितात कित्याक म्हळ्यार ह्या थळांत मेळच्या आशिर्वादा खातीर देखून आमी काळजांत हांव एक घडीभर अर्गां दिवया प्रार्थुया भोवका कुलदार बापा बगेवन जुवांव पाव दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनतीन आमकां लाभल्या सर उपकार आनी बऱ्यापणा पासत आमी तुका अर्गां दिता तुजी दैवीक कुल्ट आमी वर्णिता ताचे मरिफात जे पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताचे गूण करचे सकत आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवसता ताचे बरी बगेनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साथ सावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवल्या हे बगेवन जुवांव पावल दुसऱ्या आणि तुझ्या सत्तेन बरलो मोग सेवा आनी रजे संदान ज्या जिवितांत परसळ्ळी आमच्या मोगान बरो गवळी कसो आमची भेट करून तूं मंगळूराक आयलोय आज आमी तुजी भक्ती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ताची निवडून आमकां मोगपा दी तुजे भक्ती आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदां सुखसायल्या जेजूतय आमची दिश्ट उबारू आनी जिविताच्या चडशे तका भेटो आमकां शिकय प्रत्येक आज आमी मागच्या गरजेन बशयां जायती गज आमच्या मुखार आसा थोड्यांच्या जिवितांत विविध तरांचे कश्ट आमी पळयता एकलो तरणाटो आवय बापायक कश्टिता पियेता आनी आवय बापायच्या जिवाक धमकी घालून तांकां जिवेशी मारता म्हणटा आस्ती खातीर बापूय पिडेस्त जावन आस्पत्री आसा देखून प्रत्येक जावन ह्या तरणाट्याच्या परिवर्तना पासत आमी मागया 12 वर्साचे एक अक्रिस्तांव भुरगो कॅन्सर पिडेंत कश्ट जाता त्या भुरग्या पासत मागया एकल्याक न्हीद पडना तशेंच काजराचें कार्य बऱ्या तरान जावंक एका भावान परिवर्तन जावंक परगांवांत एका आसच्या एका भावाक खाना कडेन आसले एक शीर सुकोवन मस्त कश्ट जाता ताका गूण जावंक भुरग्याचें देणें मेळोवंक
आनी बळंटेर बऱ्यान जावंक एकल्याक गरजगो फावो जावंक आवयप्याची भलायकी बरी जावचे पासत घरांत असल्या भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक गोमटी दो गूण जावंक वाटेचे समस्ये परिहार जावंक एका भुरग्याचे कॅन्सर पिडा गूण जावंक जपानांत एग्जाम बरोवच्याक एग्जामांत पास जावंक जगेचे रेकॉर्ड्स बऱ्या तरान आताक मेळोवंक एका चलयेक सैरीक मेळोवंक एका चलयेचो पांय फ्रॅक्चर जाला गूण जावंक एकल्यान अमल पियोवणें सोडोवंक एका चलयेक शिकोवंक बरें मोत मेळोवंक पुतान आवयप्याचो मोग करूंक मुल्लासांत बरें काम मेळोवंक एज्युकेशनाचे लोन एप्रूव जावंक एकल्याचे पांय दूख गूण जावंक इस्कलाचे TC समजावंक पासपोर्ट बेगी हाताक मेळोवंक एका भयणीक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक आनी पास जावंक खाजर जावन 3 वर्सां जाली पूण एकवट माया मोग कुटुंबांत ना त्या दादल्या बायल्यान संगता माया मोगान जियोवंक तांच्या मोतीक उसवाड मेळोवंक एका स्त्रीक तांदूक आमची पिडा आसा त्या पिडेंतलें गूण जावंक गरजेचे समस्ये आसले ते एका कुटुंबांत बऱ्या तरान परिहार जावंक एका चलयेक ऑफिसांत काम करतना समाधान ना ताका समाधान मेळोवंक एक व्यक्तीक बिझनेस बऱ्या तरान जावंक एका कुटुंबांत असले समस्ये परिहार जावंक एका चोड्याक भुरग्याचे देणे फावो जावंक एका स्त्रीक मानसीक पिडेंतले सुटका मेळोवंक तेका भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक एका चरक्या भुरग्या ताका बरे तरान शिकोवन बरें काम मेळोवंक एका स्त्रीक राती न्हीद पडना ते न्हिदेची पिडा गूण जावंक आमचे जायते मागणी आसात कश्ट समस्ये पिडा आसात ती प्रत्येक सावन आमी घडीभर समर्पण करया मागीर आमी प्रत्येक सावन आ सगळ्या संवसारा पासत संवसाराच्या कोणशाक अवघडां भुंयकांप हिमापात पावस उजो आमी पळयता संवसार बदल्ले बरी आमकां भोगता असल्या कश्टांत दुबळीं धाकटीं जायतीं कश्ट जातात उदक नासतना खावंक जेवंक नासतना अमेरिकांत इदोड घाव नांव पूण थंयसर लोक हिवांनी मरता असल्या सर कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणींक सर्गींचो आदार मेळोव म्हूण मागया सर आमची मागणी बाबडतन आनी बरवशान सांगाता वसारया तूं आमकां फाव येवकरेचो आमकां मोग करूंक शिकय आनी मरयेची देख घेवंक आमकां सोसायटी शेकी एग्रेस मरियमायानी आनी सर सता भक्तां संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक वाकणूक आमकां फाव जावं. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां ताळणे पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरी कृपेन बरले समी तुजे संगता स्त्री आमी तूं सदैव आनी सदैव फाळ जे कुशीचे जेज मोपयांका ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदां सर्वदा. आमेन. सुमयाचे नवी आमचो आदार सर्गानी संसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मारिफा सर तरेच्या पिडेस्तांक कश्टान दुखांत आनी अडचणेन संपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां तुवें गूण केली तेच परी तुजो सेवक भगेवन जुवांव पौल दुसऱ्यान आपल्या भगेवन जिणये मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचो मोग तुज्या परजेन भोगोवंक आनी बवर्तान जियोंक प्रेरण दिलें ताचे विनवणेन आमचो बवर्त वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवा आमचे सर विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता तुजी कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं
भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे. भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. आलतारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. ताचे देखीन सांतेपणाची जिणी जिवंक तुमकां प्रेरण मेळ्ळो आनी एक दीस त्याच सर्गेच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर सदां काल देवो. Praise the Lord. Hallelujah. Ergan Jesu, Hoglav Jesu. मग शबाबीनो आज लगी आणि पयस जावन या पवित्र थळार तुम्ही लगी 2 अडेसपरांचो वेळ करसिला. फळादीकपणी आज आमी करसिला आणि देवाचे उतर तुम्ही ऐकला आणि या आयच्या दिसा पासून आमी देवाक अर्गां दिता आसतना तुमचो उपकार वावुरता आणि तुमकां पत्रणाचो विस्तार आशिर्वाद मागता. जायते तेंप कोरोना आयिल्ल्या उपरांत शुक्राराचे हांगा आराधन मीस नातलें. पुरो शुक्रार तावन आमी हांगासर मीस आनी आराधन आरंभ करता. 5 वरांक कुर्साची वाट उपरांत आराधन आनी मीस आसतलें. तशेंच फिरग जयंती 4:30 वरांक कुर्साची वाट आनी मीस आसतलें. पूण म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा हांगासर आराधन मीस आसचें ना, कित्याक म्हळ्यार फिरग जयंत आराधन आनी मीस आसल्या वरवीं हांगा आमी करचें ना. आयचें जेवण आमकां कुटुंब जेवणाचो वेळ जालो. 12:30 जाली म्हणटना जेवणाचो वेळ जालो आनी त्या देखून जेवणाचेर आशिर्वादाचोय वेळ जालो. आमी उबे रावन जेवणाचेर आशिर्वाद मागचो. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुवें आमकां एका कुटुंबाच्या संद्या बरी सांज जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या भक्तिकांक संगता हाडलेल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आयचो अर्दो दीस सोमिया संगी आनी आमच्या पात्रोन सांज जुवांव पॉल दुसऱ्या संगी आमकां करसूंक मेळ्ळेल्या त्या बरत्या भागे खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तुज्या संगता करशिल्ल्यो त्यो घडयो संतोश भरीत घडयो, आनंदाच्यो घडयो जावन आमच्या जिवितांत रुपीत जाल्यात. आनी आज आतां दनपारांचो वेळ जावच्या ह्या संदर्भी आमी जेवणाक वेता आसतना आमचे खातीर रांदलेल्या त्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद आमी मागता. तशेंच कोणें तें तयार केलां तांचेर दोशी मापान तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण जेवलेलें आमी घटायेन बरोवन बरीं कामां करूंक जाय आसली ती सकत आमकां तूं दी म्हण मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आनी हांगासर असल्या ह्या जेवणा खाणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सोम्याक देन वासुया तो बरो, सोम्याक देन वासुया तो बरो, सोम्याक देन वासुया तो बरो. मोगा परिमितासो मोगाळ पुत्रा सवे आंकवार मरी आशिर्वाद देव आमकां. भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र